PWDच्या ठराविक पोस्टांची जाहिरात करून त्याचे परत चढ पोस्ट भरपाचो प्रकार ॲक्टिव्हिस्ट संजीव रायतुरकारान एक्सपोज केला. सुदिनाच्या टर्मान हो प्रकार घडिल्लो. विजिलन्सान खोलायेन चौकशीची शिफारीश केल्ली तेन्ना मंत्री दीपक पावसकारान नोकर भरती सरकाराच्या मान्यतायेनूच केल्या म्हण लेखी नोट धाडिल्लो. आदले चीफ सेक्रेटरी धर्मेश शर्मान प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाचे थारायल्ले. सुप्रीम कोर्टाचे वायलेशन्स कशे केले काय म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टान सगळ्यांना एडिशनल पोस्ट घेवंक जायना, वेटिंग लिस्टाचे वयर लोक फिक्स करूं जायना. हे सगळे देर बाय वायलेटिंग सेक्शन 14 आनी 16(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. चीफ सेक्रेटरी धर्मेश शर्मान सांगिल्लें की आपूण हें एक्नॉलेज करता आनी ताणें तें एक्नॉलेज केलें, एक्सेप्ट केलो रिपोर्ट. दीस येता की दीपक पावसकार देन PWD मिनिस्टर एक नोट घालता सेईंग दॅट हे बाबा कांय ना, हे गव्हर्मेंटाक सगळें हातूंत भितर बसनात, हें सगळें नलिफाय रिपोर्ट बी कांय अर्थ नाका. तेन्ना हें इट अपियर्स दॅट की हें अशें अशें करचें म्हणून. सो आतां प्रश्न आसा, ताणें 17 तारखेक दिला, सीएमान 21 तारखेक सायन मारल्या, म्हणल्यार 17/9/2020. सीएम सायन ऑन 17/9/2020. रायतुरकार म्हणटा हे 100 कोटीचे स्कॅम. जो मुखेल अभियंतो पार्सेकाराचेर कारवाय करची वा प्रकरण दिल्ली विजिलन्स आयुक्तांमेरेन पावयता म्हण ॲक्टिव्हिस्टाची शिटकावणी. I demand suspension of Mr. Uttam Parsekar within 48 hours by the Chief Secretary, charge sheet him, sack Power Minister who was also the Minister of PWD. आता हांवें धरता आसतना 10 लाखच धरल्या, ऑन एन एवरेज 10 लाख धरले, 1000 पोस्ट आसा, सो इट कम्स टू अराउंड 100 crore स्कॅम. ब्युरो रिपोर्ट